नमस्कार. येवकार. आज आम्ही आयल्या कदंबा बायपास रोडार. जय भारतीय जनता पार्टीच्या नव्या हेडक्वार्टराची उक्तावण जावपाची आसा. आम्ही जाणा युनियन होम मिनिस्टर बाबा अमित शाह या उक्तावणाक हाजीर रावपाचे आसात. हांव काजल आणि आमचो एडिटर सूरज नांद्रेकर विथ कॅमेरामॅन तन्मय पांगम आम्ही पळोवया भाजपाचो हेडक्वार्टर जो आसा गोंयान तो कसो जाला आणि त्याचे डेव्हलपमेंट कशें जाला ते. चला तर पळोवया भाजपाचे हेडक्वार्टर. चला. नमस्कार. तर ह्या बिल्डिंगेची आमकां चड म्हायती दिवपा खातीर आमचे बरोबर आहा भाजपचे जनरल सेक्रेटरी बाब सिद्धार्थ कुंकळकर. सिद्धार्थ बाब नमस्कार. 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 अभिनंदन तुमकां. ॲक्च्युली हे जे स्वप्न आसले भारतीय जनता पार्टीचे की तांचे एक हेडक्वार्टर जावचो सगळे कार्यकर्त्यांचे सगळे कार्यकर्त्यांचे, सो कशें दिसता? म्हाका दिसता ह्या भव्य वास्तूच्या फाटल्यान बरोच इतिहास आसा, बरेच कश्ट आसा, खूप जाणांचे हातून सॅक्रिफायजूय आसा. म्हणजे कित्येक कार्यकर्ते अशे जावन गेले आमचे की जाणी एक स्वप्न पळयल्लें की भारतीय जनता पार्टीचे स्वताचें ऑफिस आसतलें, स्वताचें कार्यालय आसतलें आनी त्या दृश्टीन सगळे काम करीत गेले. सत्ता येतली सत्ता वतली ही आमी केन्नाच पळोवना. पूण खंय तरी राजकारण बरें करप, एक देशा खातीर राष्ट्र प्रथम हें तत्व दवरून राजकारण करप, सगळ्यांक बरोबर घेवन राजकारण करप हे प्रत्येक कार्यकर्त्याचें ध्येय आशिल्लें. आनी आयज त्या ध्येयाचो आनी एक पावंडो म्हणटा हांव, एक न्ही आनी एक पावंडो आयज आमी हांगा ह्या भव्य वास्तून रावन पळयता. सिद्धार्थ बाब, गोंयान खुबशा पार्ट्यांनी राज केलो पण त्यांच्याकडे साधे एक आपले हे ना, म्हणजे हेडक्वार्टर किंवा ऑफिस सुद्धा ना. सो तुमकां अशी प्राऊड फिलिंग येता आसतली आपले आसा म्हणून. डेफिनेटली स्वताचें कार्यालय आसप हे प्रत्येक पक्षाचें ध्येय आसता. आनी भारतीय जनता पार्टी आनी ताचे सगळे कार्यकर्ते हे राष्ट्र प्रथम ह्याच तत्वाचेर काम करता. स्वता कडेन पळोवन केन्नाच आमी काम करूं ना. आनी म्हणटकीर आपले पक्षाचे कार्यालय आसत त्या कार्यालयान बसपाक, मेळपाक, डिस्कस करपाक हे सगळे सुविधा आसच्यो अशें एक स्वप्न आसताच. पूण अनफॉर्च्युनेटली जे बाकीचे पक्ष आसतले तांचे कडेन हे ध्येय ना, तांचे कडेन ते तसले कार्यकर्ते ना. आमचे कडेन कार्यकर्ते आसा ते खडेगाठ कार्यकर्ते आसा जे जीव ओतून काम करता आनी म्हणून ही अशी भव्य वास्तू आज पॉसिबल आसा. सिद्धार्थ बाब, म्हाका एक क्वेश्चन विचारचो पडलो. आयचीच गजाल. आज सकाळी काँग्रेसीन एक स्टेटमेंट केलो की भारतीय जनता पार्टीचो जो हे आहा तो डोनेशन फंड काय चंदा भवन काँग्रेसीचे आनी काँग्रेसीचे लिडरशिपीची दिवाळखोरीची लक्षणां म्हणजे तुम्ही जर पळयत जाल्यार पयर तांचो अध्यक्ष येवन गेलो. अध्यक्षाच्या तोंडांतल्यान आमी हांगा नशाबंदी करपाक दिवचे ना, म्हणजे हांगा कितें ड्रग्स हाडपाचें तांणी चिंतलां. ते बुद्धीभ्रश्ट जाल्या. तांचे कडेन पॉलिसी ना, तांचे कडेन कार्यकर्ते ना. म्हणजे पयर लिडर ऑपोजिशनान स्टेटमेंट केलो सरकार हाडटले, तांच्या एका कार्यकर्त्यान हय म्हणून नाही म्हणून. सो तांची ती दिवाळखोरी कडेन ती पक्ष आनी ताचे लिडर सगळे पावल्या. तांकां ते उत्तर दिवन तांकां कांय अर्थ ना. तांचे कडेन दुर्लक्ष केल्लें बरें. तांणी इतले वर्सां गोंयचेर राज्य केलें आनी स्वताचें सादें ऑफिस बसून करपाक पावले ना. मागीर ते कार्यकर्त्यांक खंयचो न्याय दितले? पूण जेन्ना हे म्हणटात डोनेशनान ही बिल्डींग उबारल्या, आमची ही बिल्डींग ही प्रत्येक आमचो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हे दर वर्सा पक्षाच्या नांवाचेर कितें नाल्यार कितें फूल नाल्यार पाखळी दिता. म्हणजे जे आपली ऐपत आसा त्या ऐपती प्रमाणे प्रत्येक कार्यकर्तो प्रत्येक वर्सा पार्टी कितें ना कितें दिता आनी त्या देणगेंतल्यान ही भव्य वास्तू आज निर्माण जाल्या. ओके. सो हे हातून फक्त ही दिसता तशी बिल्डींग न्ही, हातून प्रत्येक कार्यकर्त्याचे मन आसा, ह्या वास्तून प्रत्येक कार्यकर्त्याचे श्रम आसा, हातून घाम ओतिल्लो आसा प्रत्येक कार्यकर्त्यान. आनी कोणाकी जर तर दिसता दुसरें जाल्यार म्हाका दिसता तांची दिवाळखोरी आसतली.
सिद्धार्थ बाब येदी व्हडली बिल्डींग तुम्ही केला सो हांगा कितें कितें फॅसिलिटीज आसा? हांगा सगळें म्हणजे एक कार्यालय कशें आसचें त्या सगळे मनान दवरून आमी हे केलां. हे कार्यालय हे सगळे कार्यकर्त्यांक ओपन आसतलें, काय म्हणजे गोंयच्या जनतेक हे ओपन आसतलें. जनता हांगा येवन भारतीय जनता पार्टीच्या जे ऑफिस बेरर्स आसा तांकां मेळपाक शकतले. माननीय मुख्यमंत्री मंत्री तांकांय लागून हांगा फॅसिलिटीज आसा, हांगाय बसून तांणी लोकांक मेळपाक शकता. ताज्या भायर आमचे मिडिया आमचे प्रेस भाव भयण आसतली तांकां मेळपाक एक सुसज्ज असो कक्ष आसा. तांच्या खातीर सोयी सुविधा आसा, तांच्या खातीर ई लायब्ररी केल्या. तांकां जर कितें संकलन करपाक जाय भारतीय जनता पार्टीचें ताणें हांगा येवन अवश्य करचें. अश्यो विविध सुविधा म्हणजे ऑफिस आसतलें, प्रत्येक आमच्या मोर्चाचे पदाधिकाऱ्यां खातीर सेपरेट ऑफिस आसतलें. अशे वेगळे वेगळे आमचे सेक्शनल हे आसा. आनी वयर आमचो एक बरो एक हॉल आसा जातून आमच्यो ज्यो मिटिंगो जाता म्हणजे 100 जाणांची मिटींग तो 500-1000 जाणांची मिटींग अश्यो सगळ्यो मिटिंगो आमी ह्याच वास्तून घेवपाक शकतले. कळ्ळें. तर आज जो स्टेटमेंट तुका सांगला हांवें तो देणगी आनी डोनेशनाचेर जो स्टेटमेंट केलो काँग्रेसीन, अशें आज म्हटलं की ही जी बिल्डींग जाली रेडी ती भ्रश्ट जनता पार्टी कडल्यान जाली अशें म्हणटा. तुजे ओपोजिशनाचेच पार्टी लोक म्हणटा, तुवें म्हटल्यार तांचे कडेन मुद्दो ना म्हणून म्हणटा. पूण अशें तुका दिसता की तांणी तुमचेर टिका करचे परस आपले पार्टीचे फुडल्या नाही, पहिली म्हणजे हांव एक सांगपाक सोदतां की ही जी भव्य दिव्य बिल्डींग आसा ती प्रत्येक कार्यकर्त्याची बिल्डींग. ही बिल्डींग जी आसा ती गोंयच्या जनतेची बिल्डींग. ही म्हजी न्ही, ही कोणाची पर्सनल आमच्या अध्यक्षाची न्ही, मुख्यमंत्र्याची पर्सनल बिल्डींग न्ही, ही पक्षाचें कार्यालय. आनी हातून कसलोच स्वार्थ ना, अर्थ ना. हे म्हजें घर बांदूना हांवें, आमचे सगळे घामाचे पयशे हे हातून आमी ओतल्या, प्रत्येक कार्यकर्त्याचें कंट्रिब्युशन हातून आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता की भ्रश्ट म्हणटले हांणी व्हडले व्हडले बंगले बांदल्या ते पयलीं सांगचे कोणें कितें बांदल्या ते पयशे कोणें एकठांय केले ते. सिद्धार्थ बाब इनॉग्रेशनाचो सिक्वेन्स कसो कितें आसतलो आनी कोण कोण हजर आसतले? 6 सप्टेंबराक ह्या वास्तूचें उद्घाटन आसा. उद्घाटन म्हणजे परत हांव म्हणटलो लोकार्पण आसा. लोकां खातीर ही वास्तू ओपन करपा खातीर आनी कार्यकर्त्यां खातीर ही वास्तू वापरान हाडपा खातीर 6 तारखेक 4 वरांचेर आमचे मदीं आमचे भारत देशाचे होम मिनिस्टर अमितजी शाह मुद्दम जावन येता. तांच्या बरोबरच आमचे भारतीय जनता पक्षाचे आमचे परत एकदा तांकां जो एक्सटेंडेड टर्म मेळ्ळा ते आमचे ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी BL संतोषजी हांगा मुद्दम जावन येता. आमचे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री सगळे मंत्रीगण आमदार सगळे नेते आमचे आसतलेच. पूण एक अमित शाहजी BL संतोषजी ह्या नेत्यांच्या उपस्थितीन ही वास्तू लोकार्पणाक वतली. आनी डेफिनेटली आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीनजी नबीन हांचोय आशीर्वाद ह्या वास्तूक लागला. आनी म्हणून म्हाका दिसता एक 6 सप्टेंबराक एक भव्य दिव्य सुवाळो सगळे एक त्या निमित्यान सगळे आमचे कार्यकर्ते एकठांय येतले, सगळे नेते एकठांय येतले, अशें एक स्वरूप आसा हाजो. काय सिद्धार्थ बाब, नवीन बिल्डींग नवीन वास्तू तुका कितें दिसता नवे वर्साक कितें कितें तुमकां गुड न्यूज येतली काय 2027? खंयची वास्तू खंयची बिल्डींग हो ताजो वापर करता कसो करता ताजेर आसता. बिल्डींग वोट्स हाडना. आमचे जे मतां येता ते आमचे सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते जे काम करता आनी आमचे बरे सरकार जो दोतोर प्रमोद सावंत चलयता आनी पक्ष बरे तरेन फुडें व्हरपाक दामू सदांच जो कटिबद्ध आसता हे ताका सगळे हाका लागून आमची मतां येता. आमकां जर पळयत जाल्यार आमकां वाडतो पाठिंबो लोकां कडल्यान मेळटा तो आमच्या कार्याक लागून मेळटा. कार्य विस्तारा खातीर ही बिल्डींग डेफिनेटली उपयोगाक येतली. ना पूण जे कार्यकर्ते आहा तांकां एक नवी एक स्फूर्ती मेळटली. डेफिनेटली एक म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिसता की आपल्या पक्षाचे कार्यालय आसचें आनी आयज तें स्वप्नपुर्ती जाता. सो प्रत्येक कार्यकर्त्याक हो जोश हो नवो आसता. कार्यकर्त्यां खातीर बिल्डिंगेन कितें आसा? कार्यकर्त्या खातीर म्हणजे आमचे सगळे अध्यक्ष बाकीचे ऑफिस बेरर्स तांकां मेळपाक लागून स्पेशल रूम्स आसा. कार्यकर्त्यांनी येवचे तांकां लागून ई लायब्ररी आसा. आपल्या पक्षाची जाण वाडोवन घेवपा खातीर तांकां आसा. आमचे वेगळे वेगळे मिटींग हॉल्स आसा. म्हणजे आमी जळा मळार मिटिंगो करताले, खंय खंय मेळटा ते मिटिंगो करताले, ते न जाता आतां सगळे सेंट्रलायज्ड पद्दतीन हांगच्यानूच सगळ्यो मिटिंगो जावपाक शकता. कार्यकर्ते एकठांय येवपाक शकता. तांच्यो मिटिंगो आसा तांकां हांगा घेवपाक तांकां पूर्ण परवानगी आसतली. अशें एक वेगळें स्वरूप आसतलें. मिडियाचेर जर तांकां इंटरेक्ट करपाक जाय ताणें हांगा येवन इंटरेक्ट करपाक शकता. आमचे खुबशीं आतां व्हर्च्युअल मिटिंग्स जाता.
म्हणजे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आमचे ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी, आमचे जनरल सेक्रेटरी, नॅशनल जनरल सेक्रेटरी जे मिटिंगो घेतात ते खुबश्यो वर्च्युअल जाता, त्योय बी हांगच्यान आतां जातल्यो. आनी म्हणून म्हाका दिसता एक बरी उर्बा हाडपा खातीर ही वास्तू उपयोगाक येतली. तर हे असले सिद्धार्थ कुंभेकर बाब, ताणें आमकां ह्या बिल्डिंगेची, ह्या हेडक्वॉर्टर्साची खुबशी म्हायती दिली. आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. विथ माय न्यूज एंकर काजल एंड कॅमेरामॅन तन्मय पांगम, हांव तुमचे धन्यवाद म्हणटा तुमकां. देव बरें. थँक्यू सुरेश, थँक्यू काजल, थँक्यू तन्मय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.